मग 16वा दीस आज 40 आमच्या या पैण्यात 16वा दीस सेज बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार सोमवार मंगळवार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार सोमवार मंगळवार बुधवार आणि आज ब्रेस्तार 16वा दीस आज आम्ही सुमेच्या 40 उपासांत वांटोपण घेवन आसा आनी सुमी उपास करून मागणी करता आसतना ताका बापा थावन देव बापा थावन कृपा मागता आसतना सकत मागता आसतना बोळ मागता आसतना आमी ताच्या उतराचेर पवित्र पुस्तकाचेर देवाच्या उतराचेर नियाळ करन आसा आनी आज 16वा दीस देखून तुमकां समेस्तांक ह्या आध्यात्मीक मौल्यांक हांव स्वागत करता। आज विशय जावन आसा आमचो स्वास हेरांचेर दवरचो नाका पूण विस्वास देवाचेर दवरया। आमचो स्वास आमी हेरांचेर दवरचो नाका, आमचो विस्वास देवाचेर दवरया। इल्लो नियाळ करया। विश्वास आनी स्वास, स्वास तो आमचो न्हय, भायर तान आमी खाण घेवचो, म्हजो म्हणलो स्वास न्हय तो, भायर तान आमी खाण घेवचो। वारें ना म्हजे लागीं स्वास ना, खंयसर वारें ना, वॅक्यूम खाली आसा, तुज्यान स्वास काण घेवन जायना म्हणटा आसतना तो म्हजो न्हय। जरी तर नाक आमी बंद करून इल्लोसो वेळ दवरल्यार म्हाका म्हजी कूड म्हणटा म्हाका उस्वास दी, म्हाका स्वास दी, म्हाका स्वास दी, म्हाका स्वास दी, हांव मरता मरता म्हणटा। म्हळ्यार भितर म्हजे उस्वास आसलो जाल्यार, म्हजे भितर स्वास उस्वास आसलो जाल्यार हांव तशें म्हणना आसलो, वगेच रावता आसलो। पूण म्हाका भायलो स्वास म्हजे भितर येयलो मात्र हांव जिवंत आसता। देखून स्वास म्हजो न्हय, पण आमच्या जिणेच्या संदर्भांनी अशें घडटा की आमचो स्वास दुसऱ्यांचेर दवरता, आमचो स्वास दुसऱ्यांचेर दवरता, दुसऱ्यांचो स्वास आमी घेता। जावं पुरो ल्हान आसतना भुरगें आपणाक कांयच करूंक जायना, आपलो स्वास संपूर्ण बापायचेर आवयचेर दवरता। उखलून काण घेवंक, लावंक, न्हाणवंक, तेल पुसूंक, न्हिदोवंक ताचो स्वास खंय गेलो पप्पा, खंय गेली मम्मी, खंय गेलो भाव, खंय गेली आमची मेट्स, अशें सबार फावटी भुरगें स्वास हेरांचेर दवरता। सांगता जायते फावटी म्हजो घोव म्हजी बायल, हे फावटी सडाव जावन घोव आनी बायलां कितें करता, आमचो स्वास घोवाचेर दवरता। बऱ्याकी दवरता, वायटांती दवरता आमचो स्वास। जरी तर बरो जाल्यार ताचेरच स्वास दवरता आनी बरो न्हय जाल्यार तो खंय गेलो, कितलो पियेता, कितलो वरां फाटी येता, कोणा कडेन उलयता, कितलो लिफ्ट दिता, आनी बायल जाल्यार कोणा सांगता, कोणा फोन करता, कोणा फोटो धाडटा, कितें करता, सगळो स्वास चिंतना चिंतना चिंतनाचो भरान हो स्वास आमी हेरांक दिता। व्हरत आमचो स्वास हेरांत हांव खाण घेता, पूण तो स्वास आमचो न्हय जाता। देखून आमचो स्वास आमी हेरांक दिवं नजो, आमचो स्वास हेरांक दिवं नजो, आमचो स्वास आमी खाण घेवंक जाय। आमचो स्वास आमी खाण घेवचें म्हणून सांगल्यार आमच्याच नाकांतल्यान आमीच तो स्वास खाण घेता आसतना तो स्वास आमकां नव्या जिविताक, नव्या सत्तेक, नव्या बळाक, कुडीक जिवन दवरचे खातीर तो आमी उपयोग करी जाय। स्वास आमकां गरज आसा आनी तो स्वास ना जाल्यार आमकां कस मारता। देखून आमी कोणाचेर विस्वास दवरना, जावं पुरो आमच्या बॉसाचेर, जावं पुरो आमच्या प्रिंसिपलाचेर, जावं पुरो आमच्या वडांचेर, आमच्या हेरांचेर आमचो स्वास दवरूं नजो। पूण आमचो स्वास आमचेर तें आसा जाय, कित्याक हांवें स्वास काण घेतल्यार हांव मरता, हांवें स्वास काण घेतल्यार हांव मरता। आनी ह्या स्वासाक लागून ह्या उस्वास काण घेतल्या वरवीं म्हाका जिवंत जिवीत आनी कुडीक हांवें बोळ दिवंक जाता, जिवंत दवरूंक जाता। ना जाल्यार कूड कुसता, कूड घांटा, कूड नपय जाता, कूड थंयसर आडामात कडेन उरतली, थोडो तेंप मागीर ती ना जातली। उस्वास स्वास विशय तुमकां कळ्ळें। स्वास आमचो आमीच दवरगाण घेवया, दुसऱ्यांनी आमकां स्वास दिवचो नाका। आनी आजकाल आमच्या परिसरांत पळयलें जाल्यार
जायत्या भुरग्यांक स्वास नासल्यार निवडना, पण तांचो स्वास जावन तांचे मोबायल, तांचे फ्रेंड्स, तांची गम्मतां, तांचीच लायफ, तांचीच लायफस्टायल, तांची संस्कृती, तांची चिंतनां, तांची बगणां, मागणें, बाबार्थ, रजार, देव, कुमसारां ते आजकाल तांकां लागना. कित्याक तांचो स्वास तांणी आनी खंय दवरला आनी त्या स्वासाचेर ती तांचो स्वास हेरांक दिवन, मोबायलाक दिवन ती जिवन आसात. जेवण नाका, न्हीद नाका, शिकप नाका, तांणी कितें एक मुखार एक गोल वा मुखार कितें करी जाय म्हणलें तांकां चिंता तितलें व्हडलें दिसिना, सगळ्यांक न्हय, पूण तरी आसतना तो स्वास ताणें हेरांक दिल्या वरवीं आयचीं भुरगीं वेजिटेटिव्ह जाल्यात. फकत ती आसूंक आसात बुकडे बरी बारीक पातळ आनी कले केले हेअरस्टायल, कले केले लायफस्टायल आनी हे गट्ट वारें आयल्यार फुगल्यार पडटा दिसतात. पूण तरी तांकां ह्या संवसारांत आपुरबायचो फुडार आनी करचे खातीर हुस्को आसा आवय बापायक. तांणी स्वास मोबायलाचेर आनी तांच्या फ्रेंड्साचेर दवरला. दयाकर तरणाट्यानो, म्हजे रागा जायनाकात सत गजाल अशी. यू लायक इट or don't like it, it's up to you. Love me or leave me, this is me. The truth is always true. Truth is always true. दुसरी गजाल सांगल्यार विश्वास. आमचो विश्वास कोणाचेर आसा? स्वास आमचो न्हय जाल्यार विश्वास कोणाचेर आसा? स्वास रसल्याचेर आसा. आमचो विश्वास स्वास रसल्याचेर आसा, तो सुमयाचेर. तो स्वास आसला मात्र आमी विश्वास आमी सांबाळीत आनी ताणें स्वास दिल्यार मात्र आमी विश्वास सांबाळीत. मेल्ल्या उपरांत थंय विश्वास म्हणून सांगल्यार कांयच ना. जिवंत आसतना मात्र आमी विश्वास दवरीत. तो जावन आसा आमच्या सुमयाचेर. आमच्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरीत. मेल्ल्या उपरांत विश्वास ना. मेल्ल्या उपरांत परीक्षा आयल्या उपरांत हांव फुडलें शिकतां म्हणजे जायना. सगळें वरो शिकल्यार पुरा परीक्षेंत पुरा सवालांक जाप दिवन आमी परीक्षा बरयताच रितीन मागीर विश्वास ना. मागीर सर्ग आसा पळयता, मागीर आमी कोण आसा पळयता, मागीर हांव पळयता बरी जिणी जियेता, जायना. आतांचो विश्वास देवाचेर दवरून ताच्या उतरांचेर उतरां प्रमाणे जिवन आमी जियेना जाल्यार तो आमचो स्वास रसलो. आमकां विश्वास येता आसतना तो विश्वास आमी घट धरन, त्या विश्वासान ताचेर मात्र आमी बाबार्थ दवरन आमी घट जियेत जाय. 40 दिसांचे तो उपास करता आसतना त्या सांगात आमी आसां. ताणें विश्वास दवरलो बापाचेर आनी ताच्या उतरांचेर. बुडास आसा एक ल्हान भुरगो आसता आसतना म्हणजे धाकटे ल्हान ल्हान इश्ट आसले आनी आमी वाटेर वयता आसले. एक दीस एक पेरां रुखाक आमी पळयलें. ती पेरां आसलीं, 2-3 पेरां आसलीं. 1-2 ताणें काडून केलीं आनी हांवें एक पळयलें आनी हांव कश्टांनी ताचो फांटो बेंड करून लो काडून पेर काडटा म्हणटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, अळे तें पेर हांवें पळयल्लें. हांव कन्फ्यूज, हांव घुसपडलो. स्वास हेर आमचो कंट्रोल करतात. स्वास आमचो कंट्रोल करतात. हांवें पळयलें पेर म्हणटा आसतना म्हजें तें काडूंक जावंक ना. ना ना तुवें पळोवन जावं पूण हांव काडून खाता म्हणून जावंक ना. हांवें सोडीचें पडलें. कित्याक स्वास भायर जावन येता पूण भायलो स्वास येवचो सांबाळून आमची जिणेंत कंट्रोल करतात आनी हाचेर कंट्रोल करून जैत व्हरूंक शकता सुमयाचो दुस्मान तो सैतान. जिणेंत स्वास भायलो आमी काडून घेता आसतना विश्वास देवाचेर आमी दवरता आसतना एके फावटी अशें घडटा की हांवूच विश्वास, हांवूच स्वास देवान म्हाका पुरा बरें करी जाय. हांवूच स्वास, हांवूच विश्वास आनी देवान म्हाका पुरा बरें करी जाय. एक फावटी अशें घडलें की एक आस्पत्रेंत हांव म्हाका फोन आयलें हॉस्पिटलांत हांव आनी थंय ताण फोन येता आसतना म्हाका सांगलें, फादर हांव म्हज्या घोवाक घेवन आस्पत्रेक आयलां. ताका तुमी देव हाडात आनी ताची कुमसार आयकात. देव हाडा म्हणून सांगल्यार कुमगार हाडात म्हणून कॉन्सेक्रात केलें वस्त कुमगार हाडा म्हणून सांगून कुमगार आनी कुमसार ताचें आयकात आनी कुमगार दिवन ताका वसात तुमी म्हणून. हांवें जायत म्हणून सांगलें. कुडले बायक सरलो. सुमार एक 30 आनी चड किलोमिटर आसले. तितल्या पयस गेलो आनी ते वॉर्ड सोदून थंय वयता आसतना तो न्हिदोन आसा आनी ती म्हाका राखोन आसा. हातांत कोंत काण घेवन तेश म्हणून आसा, मागोन आसा. मागण्याची स्थिती जावन आसली आनी घोव न्हिदल्लो ताका उठयता. उठ 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 पाद्रा बायला, उठ पाद्रा बायला, याजक आयला, उठ तुका देवण आयला, कुमसार जा, तूं बरो जातलोय आनी जेजू काण घे, तूं बरो जातलोय.
तो उठाना दुसऱ्या फावटी परतून उठयता उठाना 7-8 फावटी उठयले उठाना मागीर सांगलें तेका हांवें तिका राव हांव बसतां आनी मागणें करतां तुज्या मागणें तूं मुंदरसूं व्हर. आनी 3-4 मिनटां उपरांत ती उठली आनी म्हजे लागीं आयली आनी म्हणूंक लागली फादर म्हज्यो कुमसार आयका आनी म्हाका कुमकार दिया. हांवें सांगलें जाय. तिचे कुमसार आयकून सुमार 11 वरांचेर तिचे कुमसार आयकून तिका कुमकार दिवन हांव फाटीं आयलो. सांजेर 4 वरांचेर घोवाक काणगेवन ती घरा आयला. म्हाका अचानक साबार फावटी आमचो स्वास हेरांक दिल्ल्या वेळार आमकां कांय करूं जायना. आमचो स्वास आमी काण घेता तो आमचो करून दवरलो जाल्यार सगळें आमचें तें नवसरणी बदलावण येवंक साध्य आसा. म्हाका विचित्र दिसलें. तो हुशार ना, तो पिडेस्त, ताका पडून तकले गाय जाल्यार रागात भायर सरला आनी आस्पत्रेक ते तकलेचो मार म्हणून दवरला ताका आनी म्हाका आपयला कुमगार दिवंक आनी कुमसार आयकूंक. पूण तिणें म्हणलें फादर म्हजे कुमसार आयका आनी म्हाका कुमगार दिया आनी घोवाक बरो जालो काण घेवन ती घरा आयली. म्हाका अचानक साबार फावटी आमचो स्वास आमचे थंय दवरलो जाल्यार भायर काण घेता पूण आमचो हितून दवरलो जाल्यार कित्याक जायत्या स्त्रियांनी घोवाचेर आपलो स्वास दवरचो आसा. जायत्या दादल्यांनी बायलेचेर स्वास दवरचो आसा. एकामेका फ्रेंड्साचेर व्हडांच्या रानाचेर बॉसाचेर आनी आमचेर कोण अधिकार चलयता तांचेर आमी स्वास दवरचो आसा. भियान कडकडान काम येता कोण ना आनी कितें घडटा कोण ना आमकां जोर करता कोण ना. आमचो स्वास हेरांच्या हातान दिता. आमचो स्वास आमच्या हातान दवरल्यार त्या स्वासा वरवीं आमचो विस्वास चडटा आनी विस्वास चडल्या वरवीं देवाचेर विस्वास बांदून हाडटा आमी आनी देव आमकां सुटका दिता. म्हणच्याक हें बरें उदाहरण कशें म्हाका भोगलें आनी म्हज्या जिणेंत अशें घडलां. देखून स्वास आमी काण घेता भायलो जाल्यार आमी काण गेलो स्वास आमचो करून दवरया आनी आमी विस्वास आमी देवाचेर दवरया. सबार फुडें आमी जिणेंत आमी चिंता बरें कित्याक करी जाय हांव कित्याक बरें करीत जाय. हांवें कितलें बरें केल्यार म्हाका कश्टच मस्त सोंसूंक पडटा आयकूंक पडटा बगूंक पडटा. एक उदाहरण तुमकां दिता. कोणा एका भुरग्याक म्हाका कोणें सांगलें एका भुरग्याक भायल्या गांवांत आपोवन व्हेलें. ताका काम करून दिलें. ताजे पयशे पुरो भरले पूण एक पयसो पाटीन ताका दिवंक ना आनी ताका एक फोन कॉल ना. कित्याक हांवें बरें करीत जाय तो म्हणटा म्हाका. हांव कित्याक बरें करीत जाय कित्याक वावरीत जाय. वाव बरें न्ही गे कितलें बरें न्ही गे. आनी सत न्ही गे आमचे जिणेंत कितलें बरें आमी करूंक प्रयत्न करता पूण आज आमी निराशे जाल्या. कोणा बरें करचें बरें न्ही. कित्याक बरें केल्ल्या वरवीं आमकां जायतें आयकूंक पडटा भोगूंक पडटा सोंसूंक पडटा आनी अनुभवूंक पडटा. पूण हांव सांगतां आज सुमे सांगता सुम्याच्या उपासांत वांटो काण घेवन तुमच्या सांगता हांव समजोंक प्रयत्न करतां. ज्या वेळार आमी हेरांक कुमो करता आसतना ताणें म्हाका कितें तरी करी जाय ताणें म्हाका तें दी जाय ताणें म्हाका हें दी जाय म्हजें नांव वयर काडी जाय असलो स्वार्थान आमी काम केलें जाल्यार कुमो केली जाल्यार खंडीत आमकां बरें उतर मेळचें ना. पूण कुमो करता आसतना संपूर्ण रितीन 100% कांयच आशे नासतना आमी तें केलें जाल्यार आमकां दादोसकाय आसा. तो फोन करून दी फोन करनासतना रावून दी तो म्हाका पयशे पाटीन दिवन दी दिनासतना रावून दी दादोसकाय म्हाका आसा. निश्काम कर्म योगा म्हणटात आमच्या भागवत पिवोट पॉयंट मदलो संकेत की निश्काम कर्म योगा. कितेंय तूं करताय जाल्यार तूं फाटल्यान कसलेच एक मजुरी आशे नाका फळ आशे नाका. आनी आमचो स्वामी म्हणटा हेरांनी कितें तुका करचें म्हण चिंताय तें तूं हेरांक कर. तें जावन आसा गोल्डन रूल आमच्या पवित्र पुस्तकांतली. गोल्डन रूल आमच्या जेजून आमकां सांगिल्ली. देखून कोणी जरी तर निराश जाला जाल्यार हेरांक कुमो करन तो म्हाका पयशे पाटीन दिना ताका विजा करून इतली कुमो केली ताका विजा हाडून इतली कुमो केली ताका हांवें टिकेटी पयशे दिले तशें केलें अशें केलें घर बांदून पयशे कुमो केली बांयकडून पयशे दिले ताका शिकोवंक पयशे दिले आनी आज म्हणजे उलयना स्वार्थान तुवें केलाय. तूं म्हणप ना 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 म्हाका कांयच आशा नासली पूण तांचें मन अशें घट जाता म्हणून हांवें चिंतून नासलें. थंयसरी स्वार्थ आसा. थंयसर कितेंय तुवें मनांत तुवें दवरलें फाटल्यान की ताणें अशें करी जाय म्हणून तूं उसारूं नाय
आनी सांगूंक नाय. पूण आज तुका बघता जाल्यार तुजी चूक थंयसर आसा. कितें केल्ल्यात तुका प्रतिफळ मेळाचें म्हणून तूं चिंताय. पूण कंप्लीट 100% ताका हँड ओवर कर. सबाळून आमचे मदें रीण दितात. एक 2,000, 5,000, 10,000 रीण दितात. आनी मागीर हांवें आयकलां, हांवें ताका इतले पयशे दिले फादर, म्हाका पाटीं दिवंक नात. जेजू कितें सांगलां विचारचें हांवें. तूं दिता आसतना पाटी मेळटा म्हूण दिनाका. पाटी मेळटा म्हूण दिनाका. तुका पाटी मेळ्ळी जाल्यार रीण दिनाका. तुका पाटी मेळ्ळी जाल्यार रीण दिनाका. आनी तुका दिवंक कशें आसा जाल्यार तूं दी, पूण पाटी मेळटा म्हणून अशें नाका. निराश जाले आमी. कित्याक आमचो स्वास त्या मनशाचेर दवरलो, विश्वास मनशाचेर दवरलो. ताका हांवें पयशे दिल्यात, विश्वास खाण गेलो आनी तो म्हाका पयशे दितलो ताचेर विश्वास दवरलो. दोनी फेलियर. आनी आज आमी टेन्शन, वरी काण घेवन, मनान जडाय काण घेवन, माथ्यार वजें काण घेवन, कुडींत भलायकी नासतना आमी कश्टान आसा. ताका म्हाका ना रीण दिनाकात. रीण दिलें जाल्यार पाटी मेळटा म्हणून संपूर्ण रितीन मेळटा म्हणलें आशें नाकात. दिल्यार काण घेयात, ना जाल्यार तुमची भलायकी, तुमची ग्रेस्काय तुमकां फारीक जालें तेन्ना तुमचें डिपॉझीट देखून बरें तुमी सांबाळात. आनी आतां देवाच्या उतराचेर हें सगळें सांगून देवाच्या उतराचेर फाटी येवचें जाल्यार येरेमिया प्रवादी आज म्हणटा, मनशाचेर विश्वास दवरलो, मनशाचेर विश्वास दवरलो म्हणजे हेरांचो स्वास काण गेल्लो, मनशाचेर विश्वास दवरलो, तो शिराप पडलो जाला. तो शिराप पडलोलो. मनशाचेर विश्वास दवरलो, शिराप पडलो. रीण दिलें, पाटीं दिवंक ना. तुमकां समजलें. कितें कुमक केला, आज एक बरें उतार ना. हांवें ताका इतलेपण इतले सर ताका आदार दिलो, आज म्हजो दुस्मान जाला. कित्याक ताचेर विश्वास दवरलो, शिराप पडलो जाला म्हणून येरेमिया प्रवादी आज आमकां सांगता. देखून जागृत रावया. दिता आसतना आमी दिवया. स्वास आनी विश्वास दोनी त्या मनशाचेर न्हय. स्वास काण घेवया, आमचो करून काण घेवया आनी विश्वास देवाचेर मात्र आमी दवरया. पूण विश्वास देवाचेर दवरल्यार कितें जाता? येरेमिया प्रवादी आमकां म्हणटा, एक रूख एक न्हंयच्या तडीर आसा जाल्यार ताची पाळां सगळ्या कुशीन वतात. बराय म्हण ताका उदक मेळटा. बराय म्हण तो 500 तास दवरतो तो मोराना. फळ दिता, फुलां दिता आनी जिवाळ आसता आनी बरी वाडवळ ताची जाता. ताका सगळें मेळटा. जाय जाल्यार सर मेळटा आनी ताची बरी वाडवळ जाता. देखून विश्वास दवरचें म्हूण सांगल्यार एक रूख न्हंयच्या तडीर आसल्या प्रमाणे आमकां सोमेचे विश्वास दवरता आसतना आमकां सर बरें मेळटा. किर्तना 108 थंयसर वळ 8 तो जावन आसा. उत्पत्ती थावन उगडापण ग्रंथाची मदलो वळ जावन आसा. किर्तन 108 वळ 8. इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचे विश्वास दवरचे बदलाक देवाचो विश्वास दवरचो भोव बरें. हांवें पळयलां, काजार जाली, चेडवाचे मोगार, व्हंकलेचे मोगार पडली आनी आस्त, भांगार आनी ATM कार्ड पुरा बायलेचें आस्त आनी हे सगळ्यो वस्तू बायलेच्या नांवार केल्यो. कितेंय सोडून जालें, ठेव जालें. बायल म्हणाली, हांव वेतां. फ्लॅट गेलें, पयशे गेले, इन्शुरन्स पॉलिसी गेले आनी ATM कार्ड आसा देखून बदलूंक जावना. पुरा काण घेवन तें गेलें. गोवाज कंतिश्ट जाला, बेजारान आसा. पूण तरी आसता आसतना इश्टां विचारी 2 उतरांक लागून ताणें दिले इलाज विस्वासा लागून आज जीव आसात पूण जीव घाती करुना. देवाक जावं अर्घा. देखून विश्वास मनशाचे दवरनाकात. घोव बायलेचेर चड विश्वास दवरता देखून तांच्या मदें ठेव. बायल घोवाचेर चड विश्वास दवरता देखून तांच्या मदें ठेव. पूण विश्वास देवाचेर दवरल्यार दोगी सारकें आसतात. विश्वास भुरग्यांनी आवयन भुरग्यांचेर दवरल्यार तांच्या मदें ठेव जायना. मोग आसता आनी मोग जावन आसा. देव सबाळून घोव पयशे जोडटात. बायले सांगतात कितले जोडटा म्हणून. खंय आसा म्हूण सांगतात की सोडून जावन सरले जाल्यार ते पयशे सगळे बँकाक गेले, सरकाराक गेले. बायलेक ना, भुरग्यांक ना, कोणाक ना. असले विश्वासान ती जीवन आसा. ते ताजे बदलाक सगळे कुटुंब बायले कळोवचे आनी घोवाक कळोवचे आनी कुटुंबांत
कितले पयशे आसात, कितले इन्कम आसा, कशें आमी फिनान्शियल मॅनेजमेंट करी जाय, कशें आमी टायम मॅनेजमेंट करी जाय, कितें आमी आमच्या भुरग्यांनी शिकत जाय, कितें आमी करून दवरी जाय, कितें आमी करून दवरूं नजो, खंयची गाडी जाय, कित्याक म्हारग गाडी जाय, कित्याक चीप गाडी काडूंक जाय, कित्याक स्कुटर नाका, कित्याक बायक सायकल काडूंक घेवची, हे सगळें चिंतना सांगात बसून केलें जाल्यार बांय खणूचे गी नाका गी, आनीक रूम कुडशीचे गी नाका गी, वयर एक रूम बांदीचे गी, पेंट काडीचे गी, सगळ्यांनी सांगात बसून एकामेकांचे विस्वास दवरून ही कुटां वाडलें जाल्यार कितलें बरें न्ही गे, खंडी जावं न्ही तें बरें. देखून मोगाच्यान स्वास आमचो आमचे थंय दवरया, भायर ताण काण गेल्यार पूण विस्वास देवाचेर मात दवरया. घोव बायल, बायल घोव आज दोगां ती एक जाल्यात, पूण विस्वासान स्वासांत थंयसर अडचण व्हडलो कंदक आसा, साबार गितां घडलात. घोवान दवरलो विस्वास बायलेचेर तो निर्फळ जाला आनी बायल घोवाचेर विस्वास दवरून फुटोन पडला. आनी अशें साबार संगती घडटा. देवाचेर मात विस्वास दवरया आनी उस्वास आमचो बायलो काण गेलो आमचो करून आमचे थंय आमी दवरया. अनेक सांगात आमी ह्या पयणांत आयच्या दिसा नियाळ करता. तूं पातां करताय, हेरां पातां करतात. म्हज्या कुडींत खंयचो जागो, खंयचो विसवो, तो पातकी विसवो, what part of my body is the most sinful. एरेमिया प्रवाद म्हणटा तुजें काळीज. तुजें काळीज जावन आसा पातकी. दोळे, कान, तोंड आनी सगळी कुडींत आसा सगळे विश्वे तांणी करचें पाताक स्टॉक जाता, डिपॉझीट जाता काळजांत. आनी हें काळीज गूण जायनातल्या पिडेक वळख जाता. सगळ्या कुडीन केल्या पाताक काळजांत स्टोर जाता, हांगा स्टॉक जाता आनी स्टॉक जावन वखद नासतना गूण जायनातल्या पिडेक वळख जाता. समजलात की सो देखून ताचें काळीज पळय आनी काळजाच्या भांडारांत कितें आसा तें भायर सरता म्हण जेजू म्हणटा न्ही गी. ताच्या काळजाच्या भांडारांतलें भायर येता. जेजू म्हणटा म्हजें काळीज तुमकां भेटोवन दिता. आनी आमी मागता जेजू बळया आनी काळट्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. काळीज नितळ दवरूंक आमकां उलो दिता आमकां देवाचे उतर. म्हणटा आसतना मोगाच्यान नवी संगत घडी तुमकां आज रेमे प्रवादी उक्तें करता जायत तुजी पातकां काळजांत स्टोर जातात आनी 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 वखद नासतना गूण जायनातल्या पिडेक वळख जातात. वखद नासलेल्या पिडेक वळख जातात. आमचें काळीज नितळ दवरीत जाय. काळजांत कितें भायर सरता? मोग, राग, हगे, जिद्द पुरो भायर सरता. पूण तांतूं फकत नितळें आसा जाल्यार, मोग मात्र आसा जाल्यार, कितें म्हाका म्हळें, कितें म्हाका सांगलें, सगळें मोगान मोग हांव फारीक करतां. पळय कसो म्हणटा, मोगान मोग फारीक करात, द्वेश करनाकात, शिराप करनाकात, खोटें उलयनाकात, मोगान मोग फारीक करात. जरी तर तुमच्या भुरग्यांक एक कांटो तोपळय, पिन तोपली, तुमी व्हडले ॲक्स पळय कुराड हाडटात न्ही कातन काडूंक ना न्ही गे, कांटो कांटान काडटात न्ही गे, सुवेन काडटात न्ही गे, सुवी काडूंक पळयतात. त्याच प्रमाणे काळजांत आशिल्लें आमी त्या मोगाची संगत आमी मोगानच फारीक करीत जाय. मोग नासतना म्हणटा मादर तेरेसा, ह्या संवसारांत जेवणा खाणाच्यान की मोगाक लोक आशेवन आसा. आनी तो मोगाक उलोवन चेड्या चेडूं वचो न्ही, तो कुडीचो मोग, दॅट्स अ लस्ट, दॅट्स नॉट द लव, दॅट्स अ लस्ट. तो मोगाक उलोवचो न्ही, तो 4 दिसांचो, तो थोड्या दिसांचो, थोड्याच घडयेचो, थोड्याच प्रायेचो, थोड्या संदर्भाचो. आनी एक फावटी लास्ट काबार जालें आनी थंय लव ना, मागीर गेली पाकांनातल्या सुकण्यां बरी जातात ती. त्या मोगा विशयां उलोवचें न्ही.
उलोवचो मोग तो सोम्यान आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग करूंक. सोम्यान आमचो मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक. तो सगळ्या भोगसून काळजांत काळीज नितळ दवरूंक आज आमकां देवाचें उतर आमकां जागयता. कित्याक आमी सांगल्यार पाताक न्हय म्हणजे दोळे पाताक थंय स्टोर जाता, कानान स्टोर जाता, पूण काळजान स्टोर जाता. काळजाच्या बंडारांतल्यान भायर काडटा म्हणटा आसतना थंयसर जेजूक जाणा आसलो. ही वॉज अ कार्डिओलॉजिस्ट. जेजू एक कार्डिओलॉजिस्ट. काळजाच्या भितर तो स्पेशलायज्ड डॉक्टर. तो स्पेशलायज्ड पर्सन काळजाचे. देखून ताच्या पुनर्जन्मा उपरांत आपलें काळीज काडून मनशाक तो दिता आनी म्हजें काळीज तुमकां हांव समर्पण दिता. आनी दैवीक आकृतीचें आनी जेजूच्या काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमता. आनी कितलो मोग थंयसर भायर सरलें. रगत आनी उदक भायर सरलें. कित्याक ताजें काळीज नितळ आसलें आनी आमी मागता सोम्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. घडये सगळ्यो दिसा म्हणत रावो जाय आनी आमच्या काळजांत इल्लेशें मेळेपण भायर वचून घडये आयच्या दिसाच हें आयकल्या वेळाच आमी उंदर सुवेलें जाल्यार कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. सोम्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. सोम्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें अशें म्हणटा आसतना घडये आमचें काळीज नितळ जावंक सादीच. कित्याक हें देवाचें उतर सोम्याचें. सोम्याक तें बरें लागता तें आनी सोम्या लागीं मागणें आमी करनासा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. तर मगाचें ना आमी सोम्या सांगता पैंग करता आसतना जेजू म्हणटा म्हज्या काळजा सारकें तुमचें काळीज जावं दी. आनी आमी इतलें केल्या उपरांत न्हय फकत काळजांत आमच्या पाताक स्टोर जावन आसता, स्टॉक जावन आसता, डिपॉझीट जावन आसता, पूण देवान आमकां मजुरी दिता आसतना, देवान आमकां भलायकी दिता आसतना, देवान आमकां संवसारांत जावन सर्गाक ग्रेस करता आसतना, आत्मीक ग्रेस काय आमी आशेता आसतना तो खंय जावन दिता. खंय पळोवन दिता. दोळे पळोवन दिता गी आमचे, नाक पळोवन दिता गी, कान पळोवन दिता गी, गळो पळोवन दिता गी, जडाय पळोवन दिता गी, बारीकसाण मोठाय पळोवन दिता गी, तकलेची सायज पळोवन दिता गी. ना, तो दिता काळीज पळोवन. देखून देव म्हणटा मनशाचें काळीज पळोवन तांकां फावो ती मजुरी हांव दितां. देखून हांवें सांगिल्लें जेजू मात न्हय आतां देव बापी एक कार्डिओलॉजिस्ट. तांचें काळीज पळोवन हांव तांकां मजुरी दितां. तांचें काळीज पळोवन हांव तांकां मजुरी दितां. मगाचें न्हू आज घडये आमी आत्मीक साबू लाय जाय. कुडीचो साबू लायता माथ्याक, कुडी पुरो लायता हांव आत्मीक साबू लाय जाय. आमच्या काळजांत घाशी जाय, गट्ट घाशी जाय, नितळ करी जाय. देवाक जाय जाल्यार नितळ करी जाय. आनी तें नितळ ना जाल्यार आवर लायफ इज अ वेस्ट. आमचे जिणेक कांय अर्थ ना. जेवता, खाता, न्हिदता, न्हेसता, उलयता, सगळें करता, जाय जाल्यार बी करता, संवसाराक आमीच कॅरेक्टर दाखयता, कांय फायदो ना. झिरो वेस्ट. 16 दीस आदी आमी सुरू करता आसतना काय न्हू सोम्याच्या ह्या उपासना भितर सरता आसतना पयलो गोबर घालून तकलेक आनी माथ्याक आमकां उडास केलो. उडास कर मनशा, तुजो आसा धूळ, कांयच न्हय, धूळ. आनी धुळीक तूं पाटी वयतलो. आमचें म्हळ्यार कांयच ना. चिंत्या म्हाका आतां 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां आदी हांव खंय आसलो. चिंत्या 50 वर्सां उपरांत म्हाका म्हजो कोण उडास काडटा. असली आमची परिस्थिती जाल्यार ह्या संवसारांत झुजचें. काल झुजचें, कितें झुजचें, खंयच्या कर्मा खातीर झुजचें. ताच्या बदलाक खालतो जावन एक दीस, एक घडी असली म्हजी मनशां, म्हज्या मोगाची, म्हज्या कुटुंबाची तांचे सांगता मोगान एक बरें उतार दिवन, तांकां बरें एक तांचे खातीर मागोवन, तांचे सांगता म्हाका देवान दिलें वांटून काणी घेवंक, तांचे संतोशा वांटो काणी घेवंक, तांचे दुकां वांटो काणी घेवन तांचे सांगता हांव आसून खालतें जावन उणें उलोवन देवा संदेश काणी घेवन जियेल्यार म्हाकाय बरें, म्हज्या भोंवतणी आसलें की भोव बरें. कित्याक म्हण सांगल्यार म्हज्या पातकां सुबार दुसऱ्यांकी एफेक्ट जाता, दुसऱ्यांकी तो लागता. म्हाका माजरां म्हळ्यार बारी आनी माजराक हांव खावंक घालता, बिस्कीट दिता आनी ताका उकर काणी घेता आनी मस्त मोग करता. एक दीस मेलें जाल्यार आनी ताका शिमटेय धरना हांव भायर उडयता जाल्यार म्हज्या घरांत हांव न्हू ताची घाण म्हाका मात्र जाय न्ही गी, कित्याक हांवें पोसयलें तें. हांवें पोसलें देखून ताची घाण म्हाका मात्र जाय की शेजारच्या सगळ्यांक येता. म्हाका मात घाण हेजे न्ही गी, शेजारच्या सगळ्यांक येता गी.
चड दीस दवरला आणखी एक 200 मीटर पयस म्हणटा ताची गाणं येता की ताका पूर्ण जाल्यार येता न्ही गी. त्याच प्रमाणे एकल्याच्या पाताक सगळ्या गांवांक फायस जाता. एकल्याच्या पाताक त्या सगळ्या वातावरणाक मेळें करता. देखून म्हजें जिवीत बरें जाल्यार हांव हेरांचें जिवीत बरें करीत. म्हजें जिवीत खोटें जाल्यार हेरांचें सगळ्यांचें जिवीत खोटें करूंक म्हाका साध्य आसा. देखून स्वास बायलो आमी काणयत आसतना आमी काणी घेवन आमचो कन्न दवरया आनी विस्वास देवाचेर मात्र आमी दवरया. आनी निमाणें लाजरस आनी ग्रेस मनीस. ग्रेस मनीस नांव ना पवित्र पुस्तकांत, ग्रेस मनीस मात्र आसा. लाजराचें नांव आसा. जें कितें ग्रेस मनशाच्या मेजा वयलें ताका पडटलें तें तो खावन आपलें पोट भरतलें. सुणीं येवन ताची लोव लेवतली. पूण एक दीस दोगांय मेली. ग्रेस थंय मेलो, दुबळोय मेलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा दुबळ्याक आंजान येवन वैभवान ताका स्वर्गार उखलून व्हेलो आनी ग्रेस्त मनशाक व्हेलो थंयसर किडे मरनांत आनी उजो पालवना त्या आमकोणाच्या उज्यांत. आनी जेजून हें पळोवन सर्गीचे सगळे गूट आमकां उडापें केल्यात. सर्गीचे सगळे गूट आमकां उडापें केल्यात. आनी एक गूट जावन आसा वो ताचे मदें कंदक आसा. आमकोणा गेल्ल्यान सर्गा वचूंक जायना आनी आमकोणा कितली आशा जावन बगळे जाल्यार तांकां वयर येवंक जायना. देखून कितलीय मिसां पेटोवन दीत, कितलेय मागणें करून दीत, कितलेय प्राचीत करून दीत, कसलीय मिसांनी आनी कितेंय उपास करून दीत, कितले ताच्या नांवार व्हडली बिल्डिंगां बांदून दीत, कितलें डोनेशन दिवन दीत, कांयच प्रयोजन. कित्याक तांणी ह्या संवसारांत गंमत मारली आनी थंयसर भोगतात सासणाच्या उज्यांत लासून. पूण ही ह्या संवसारांत खालती जाल्ली. देवाक विधेयपण, इगर्मात विधेयपण, वडिलां विधेयपण, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चल्ली. तांकां देव येवन वयर व्हरतलो. संवसारांत दिसती ना ती मेली पूण ताका देवान वैभवांत वयर व्हेलो आनी आब्रामाच्या कुशीक व्हरून बसयलो. आब्रामाच्या कुशीक व्हरून बसयलो. म्हाका न्हू ग्रेस्त मनिसांक आमी बेसाडटा. सभा समिती आमकां जाय, दुबाव ना. गरजे पुरते देव आमकां दिता म्हणटा आसतना कित्याक आमी चडतेक वावरी जाय. आसल्या वांटणूक घेवया नातल्या कडेन मोग दाखोवया, नितळ आमचें काळीज दवरया आनी काळजांत आमच्या स्टॉकिंग्स प्लेस फॉर ऑल सिन्स जाल्यार ते खाली करया. आनी आज देवाच्या आशिर्वादा कृपेन आमकां सुमेस्तांक ताच्या उतरान देव आमकां भरता आसतना ही जाणवाय ही मोलादीक मावल्या आमी काण घेवन मुखार सरया. रेमेचें पत्र आनी सांगात आज ग्रेस मनीस लाजरस आनी ग्रेस मनीस हाजे विशयांत आमी जाणाव ते मनांत हाडया आनी लेट्स मेक अ चॉयस. हांव ग्रेस मनीस जावन खुशी उरता की सगळें म्हाका आसा ऑल कम्फर्ट्स ऑल लाजरस बरें दिसा दीस पडटे म्हाका देवान दिल्लें मानून घेता देवाचे कुशे प्रमाणे. आनी देव म्हाका एक दीस बडव्यान धाडन वैभव व्हरतलो वो कोणा म्हाका धाडटलो. आमी नेना पूण आमकां सगळ्यांक सर्गार वचूंक जाय. आमी सर्गार वचूं जाल्यार आमचे पासपोर्ट, आमची विजा, आमची टिकेट, आमचे बोर्डींग पास सगळें आमी रेडी करून दवरूंक जाय. ते जाल्यार मात वरयत. ताका लागून आज सोम्याच्या उतरा वरवीं आमकां आमी तयारी करया, काळींतळ करया, मन शुद्ध दवरया आनी आमचे दिश्ट सोम्याचेर आसून दी. स्वास भायल्यान आमी काणयता जाल्यार तो स्वास आमचो करून दवरया आनी विस्वास सोम्याचेर मात्र आमी दवरया. जाणें सांगला म्हजे वरवीं मात्र तुमी बचाव जातलात. साल्वेशन ओनली थ्रू जीजस क्रायस्ट. एमेन. आनी सर्वपती देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.